एका बळिश्ट मोन्ता चक्रीवादळाक लागून आंध्र प्रदेशात उटंगराचो पावस पडप चालूच आसा, जाका लागून कोनासीमात झाड पडिल्ल्यान एके बायलेक आगताक मरण आयले. वराक 90 ते 100 किलोमीटर वाऱ्याच्या वेगान मोन्ता चक्रीवादळाक लागून आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि तेलंगणाक खूप उटंगराचो पावस पडप चालू आसा, जाका लागून पालसाना कोसळप, झाडां पडप आणि घरांचेय लुकसाण जाल्ल्याचे अहवालात दिसून येता. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण खर चक्रीवादळ मोन्ता फाटल्या 6 वरांत वायव्येक वराक सुमार 10 किलोमीटर वेगान वचून चक्रीवादळात रुपांतरीत जाले. बुधवारा सकाळी विजयवाडा शाराक उटंगराचो पावस आणि नेटाच्या वाऱ्याचो फटको बसलो. चक्रीवादळाक लागून जायती झाडां मुळांतल्यान हुमटून पडली. काकीनाडाचे दक्षिणेक आशिल्ल्या अस्तंत गोदावरी जिल्ह्यातल्या नरसापूर लागसार आंध्र प्रदेशाचे दर्यादेगेर रातभर मोन्ता चक्रीवादळ आयिल्ल्यान जायत्या रस्त्यांचेर पावसाचे उदक साठोवन हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाली. दर्यादेग हुपल्या उपरांत फाटल्या 6 वरांत हे वादळ वराक 10 किलोमीटर वेगान वायव्येक गेले आणि दुबळे जावन चक्रीवादळात रुपांतरीत जाले, अशें भारतीय हवामान खात्यान कळीत केले. मोन्ता चक्रीवादळ आंध्र प्रदेश लागसरचे दर्यादेगेर पावला. ताका लागून दक्षिणेकडल्या वाठारात मोडतोड जाल्या. ताजो परिणाम लागसरच्या ओडिशातूय दिसून आयला, जंय उण्यांत उणे 15 जिल्ह्यात दिसपट्टी कामां विस्कळीत जाल्या. मोन्ता चक्रीवादळाक लागून दर्यादेगेवेल्या जिल्ह्यातली रेल्वे सेवा विस्कळीत जाल्या. दक्षिण मध्य रेल्वेचे अधिकारी ए श्रीधरन हाणें दिल्ले म्हायती प्रमाण 122 गाडयो रद्द केल्यात आणि 29 गाड्यांचे वेळापत्रकात बदल केला. मोन्ता चक्रीवादळाचो सगळ्यात चड परिणाम विशाखापट्टणम आणि विजयवाडा मधल्या गांवचेर जाला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.